सी वर्दी परवानो नासतना मांडवी न्हंयत एक कॅसिनो बेकायदेशीरपणान चालू आसा. फ्लोटिंग रेस्टॉरंट म्हूण परवानो आशिल्ल्या ह्या बोटीन कॅसिनो कोणाच्या आशिर्वादान चलता तें आमकां खबर ना. ह्या बोटीची गोंयांत नोंदणी लेगीत नाशिल्ल्याचो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो. ही बोट पुरायपणान बेकायदेशीर आसा. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हाजेर आवाज काडिल्लो, पूण उपरांत तोय ओगी पडलो अशें विजयाचें म्हणणें. पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशनान एक काजिनो आहा मांडवीन आहा विच इज नॉट सी वर्दी म्हणून हांव काल विचारतालो रिवर नॅविगेशनान पडटा तें काय म्हणून. मागीर तुमी म्हाका सांगलें ना ते पोर्टान पडटा म्हणून. पोर्ट डिमांड पयले दिसा जालो आनी आमकां तितलो टायम मेळना म्हणून हांव तें आज काडटा की हो ओगीच एक सापळो कसो बोटीचो आहा थंय, ताका सी वर्दी सर्टिफिकेट ना. चॅक कर काजिनो कितले आहा थंय, तातूंत एक काजिनो बोट आहा ताका सी वर्दी सर्टिफिकेट ना आनी ती रेजिस्टर्ड पसून ना गोंयांत. स्पीकर सर, हे वेसल इल्लिगल आहा. ताजेर एकदां बाबूश मोन्सेरातान आवाज केलो आनी मागीर बाबूश मोन्सेरातूय ओगी पडलो. ताका वयल्यान बॅकिंग आहा दिसता. स्पीकर सर, ते येदे व्हडले काजिनोचे परमिशन आहा फ्लोटिंग रेस्टॉरंट म्हणून. जो शो मस्ट गो ऑन आहा पळय ताजें एक रेस्टॉरंट आहा तें फ्लोटिंग रेस्टॉरंट आनी हो काजिनो बोटूय फ्लोटिंग रेस्टॉरंट म्हणून आहा. येदे व्हडलो काजिनो तो फ्लोटिंग रेस्टॉरंट म्हणून परमिशन आहा.